आयज म्हणजे फातोडेर म्हणजे आयज जी शिरगोची जात्रा जाली हे शिरगोचे जात्रेक एक वायट घडणूक घडल्या म्हणजे ही ट्रॅजिडी जाल्या. ही ट्रॅजिडी म्हणजे चेंगरा चेंगरी जाल्या. जेन्ना होमखण जाल्या उपरांत मागीर ज्यो लोक येता आसतना ज्यो गर्दी जाली आनी गर्दीच्या हितून चेंगरा चेंगरी जाली आनी तेतूनसून 50 एक जाण इंजर जाले आनी भितरसून ती वायट एक गजाल जाल्या म्हणजे 6 जाण भितरसून डेड जाल्या. तातूंतले 4 जाण हे हांगा म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आनी 2 जाण जे आसा ते बिचोले हॉस्पिटलांत आसा हे डेड जितले जाल्या. त्या उपरांत घडणूक घडल्या उपरांत हांगासर बिचोले हॉस्पिटलांत आनी त्या उपरांत मागीर हांगा म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत CM मागीर टिचरी मिनिस्टर निळकांत खळ्यांकर मागीर बिचोलेचो आमदार चंद्रकांत शेटये आनी मयेचो आमदार प्रेमीन शेट हे सगळे येयले. त्याच बरोबर कलेक्टर येयले, डेप्युटी कलेक्टर येयले, मागीर बाकीचे हेर सगळी यंत्रणा हांगासर बिचोले हॉस्पिटलांनी येयली. त्या उपरांत हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी येयली. जखमींची विचारपूस तेंच्या केली. ट्रिटमेंट जी आसा ती फास्ट ट्रिटमेंट तेंचे चालू आसा आनी जी म्हायती मेळटा त्या हितूनसून जे आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ज्यो बॉडी आहा भितरल्यो थिवी हांगासरल्यो एकाच फॅमिलीच्यो कोंकणच्या फॅमिलीचे 3 जाण डेड आसा आनी एक केरकर बाकीचे बिचोलचे काय नांवां बी अजून कळोंक ना. मागीर त्या उपरांत हांगासून जे कोण सिरियसली इंजर्ड आसले तांकां GMCन शिफ्ट केल्या. तेंची ट्रिटमेंट चालू आसा. मागीर हांगासून CM आनी मागीर फिशरीज मिनिस्टर मागीर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी एमएलए आनी प्रेमीन शेट हे हांगासून म्हणजे GMCन गेले आनी थंयसरूय बीन तेंच्यांनी सगळी विचारपूस केली आहा. म्हणजे ट्रिटमेंट आनी बाकीचे कितें आसा ते बीन सद्या चालू आसा. स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकरा वांगडा हांव श्याम फडते म्हापशेंचो.